कॉन्ट्रोवर्शियल कशें म्हणपाक शकता तूं. इट इज एक्चुअली अ सिटींग ZP ऑफ काँग्रेस पार्टी. सो काल हांवें सांगिल्लें की देर आर सर्टन सीट्स जे आमी फर्स्ट फेजान जे डिक्लेअर केले तातूंत जे सिटाचेर डिस्कशन जावना ते सिटां आमी फर्स्ट लिस्टान केली. काल जेन्ना आमची PEC जाली तेन्ना मोर सीट्स वर क्लियर्ड आनी एक कॉन्शियस डिसिजन आमी घेतलें की जे आमी दुसऱ्या पक्षा कडेन जे आमी उलोवप चालू आसा ती सिटां जो मेरेन ताजेर निर्णय येना तो मेरेन ती डिक्लेअर करप ना. आतां आज आमी पळयलें की दुसऱ्यांनी आज परत सेकंड लिस्टूय जारी केला. म्हाका दिसता ती सिटां डिस्कशनान नाशिल्ली. ताजेर म्हाका दिसता क्लॅरिफिकेशन तांणी दिवचें. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. फोकस इज की बाबा ह्या सिटाचेर आज BJP कशें हरोवप, कित्याक सम आर स्ट्रॉंग गुड सीट्स आनी आमचो फूल प्रयत्न आसा की बाबा त्या सिटाचेर जिखपाक कितें कितें स्ट्रॅटेजी करपाक जाय तें आमचें काम चालू आसा. आतां कमींग टू विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड, आमचे जे पयलीं टॉक्स चालू आशिल्ले त्यो सिटां आमी आजुनी डिक्लेअर करूना बिकॉज देर डिस्कशन विथ हिम इज गोईंग ऑन. आमचे इन्चार्ज एक्चुअली आज येवपा आशिल्ले बट टुडे ड्यू टू द इंडिगोज havoc which is created in the entire country, तातूंत गोंयान आउट ऑफ आय थिंक 38 flights, 31 flights of Indigo have been cancelled. So he couldn't come today. He is reaching tomorrow morning. So गोवा फॉरवर्डाचो जो कितें कॉल आसा तो we will discuss with him and we will take the call tomorrow. Prima facie म्हजें ताजे कडेन डिस्कशन काल आमी केलां रिगार्डिंग सर्टन सीट्स which were there. आय थिंक बॅलन्स आमचे जे लिस्ट आसा ते फाल्यां दनपार मेरेन सगळें लिस्ट हें आमी डिक्लेअर करतले. डिस्कशन विथ गोवा फॉरवर्ड, नॉट विथ RG कडेन पळय हांव आजुनी परत सांगता की फाल्यां वी वील गिव अ लास्ट ट्राय बिकॉज जी सिटाचेर डिस्कशन नाशिल्लें त्या सिटाचें आमी डिक्लेअर केल्ली आसा. आज सुद्दां ज्या सिटाचेर जी आमी डिक्लेअर केल्या 22 सिटां जी आमचे पार्टनर्स पळय मागताले न्ही ती सिटां तातूंत ना. ओन्ली तुमी आतां प्रश्न केला अबाउट सांताक्रूज. देर सांताक्रूज लास्ट टायम वी हॅव अ सिटींग ZP. सो नॅचरली वी वील डिक्लेअर दॅट सीट रायट बिकॉज शी इज अ सिटींग ZP. शी इज टू स्टार्ट हर वर्क. सो आय थिंक दॅट वी हॅव डिक्लेअर्ड इन दॅट. But your MLA said that initially it was discussed that it will be given to the Viresh Borkar as his voting share is over there. ना पळय कशें आहा आतां अरे जेन्ना आलां सगळे पार्टी जेन्ना एकठांय येवपाक सोदता तेन्ना आय थिंक एलायन्स समज जाता जाल्यार प्रिंसिपली कितें आसपा जाय की जो सीट आसा दॅट आय थिंक दॅट रिस्पेक्टीव पॉलिटिकल पार्टी हेज टू रिटेन इट न्हू. हें म्हाका दिसता बेजीक प्रिंसिपल न्हू ऑफ कमिंग टुगेदर. So alliance अजुनी वी वील गिव अ लास्ट ट्राय टुमॉरो. आमचे इन्चार्ज फाल्यां येता. सी आयडिया इज वॉट दॅट एक प्रयत्न जालो न्ही सगळे एकठांय येवपाक आनी एज आय टोल्ड यू येस्टरडे की आमी लास्ट मोमेंट मेरेन वी वील ट्राय हें जावं म्हणून एकदां कितें जालें जाल्यार कित्याक हातूंत गोंयकार सगळे सेंटिमेंटरी एटलीस्ट एकठांय येतलो. आज BJPक हरोवपाक म्हाका दिसता लोक आज तयार जाले आनी काँग्रेस बीइंग द ओल्डेस्ट नॅशनल पार्टी द लार्जस्ट हियर ऑपोजिशन पार्टी इन गोवा जेन्ना एकठांय येवपाचो जेन्ना प्रयत्न जेन्ना जालो तेन्ना वी वर कायंड इनफ टू टेक वन स्टेप बॅक आनी आमी म्हटलें की चल बाबा गोंयच्या हिता पासत जर तर जाता जाल्यार करुया विथ बिग हार्ट. वी सर्टन सीट्स वी सेड ओके बाबा वी वील गिव यू दीस सीट्स. कित्याक आमचो मेन फोकस इंट्रस्ट आशिल्लो की ह्या BJPच्या गव्हर्मेंटाक हरोवपाचो प्रयत्न आशिल्लो न्ही म्हणून आमी मुखार सरिल्ले.
अमित बाब काल खंयच्या तुम्ही सिटा खातीर तुम्ही ट्राय करता म्हणजे आरजी वांगडा खंयची सिटां कित्याक ऑलरेडी तुम्ही 22 सिटां हे सिटां. केल्या. हांवें तुका कितें सांगलें की 22 सिटांची डिक्लेअर केल्या त्या सिटाचेर डिस्कशन दॅट वॉज काँग्रेस पार्टी सीट जी सिटाचेर पळय ज्या सिटाचेर दोन्ही पार्टीचें जें डिस्कशन आसा किंवा मागताले की डिस्कशन दॅट सीट स्टील आय हॅव टोल्ड यू हॅव नॉट डिक्लेअर्ड अमित बाब जेन्ना तुमच्या म्हणल्यार म्हजे कडेन ती कॅन्डिडेट आसून सुद्दां म्हजो केडर आसून सुद्दां ती हांवें अजून रिलीज करूं ना बिकॉज वी आर होपिंग दॅट कितें तरी जातलें. अमित बाब जेन्ना तुमचें डिस्कशन जाल्लें आरजी वांगडा एज अ काँग्रेस आरजी तेन्ना आरजीन कितली सिटां डिमांड केल्ली? आय थिंक ताचेर कितली केल्ली ना केल्ली ते वाय दॅट्स नॉट सी कितें आसा कोण उलयता ताचेर कावंटर रिएक्शन येता. आय थिंक आय टोल्ड यू दॅट लास्ट मेरेन आमचो प्रयत्न आसतलो की हें एकठांय येवन मुखार वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्यांचं पण response ते येवपाक जाय. क्लियर केले जाल्यार इझी जातलें न्हू पण कितले सिटां हय, सो पूण ह्यो गोष्टी ह्यो मिडिया मुखार सांगपाच्यो नासताले. दीस इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी वीच वी वर डिस्कसींग. हें हांव तुका सांगून खंयची सिटां ते मिडियाक सांगून अलायन्स करपाचें कशें जातलें? डिस्कशन करून जाल्यार जावपूच ना. कितें तें चालू आहा न्ही म्हूण पळय हांव अजुनूय तुका कितें सांगता आय एम होपफूल की बाबा कितें जावपाक शकता म्हणून. अमित बाब तुम्ही काल त्यांचं रिस्पॉन्स वाट पळयता. अमित बाब हांवें तुका काल सुद्दां सांगलां की आमी प्रपोजल दिला काउंटर Yes, प्रपोजलाक sir, आमी you are- रावले. तुमची जाल्यार आमी open आसा आरजी खातीर. अमित बाब आजची अशी न्ही रे सी कितें आशिल्लें आज गोंयान सगळ्यांनी कितें सांगलें की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. एकठांय येवपाचो प्रयत्न आनी कोणें केलो लागीं हाडले आमी आसा न्ही अजुनी आमी गेले. अमित बाब काल आरजीपीन फर्स्ट लिस्ट आउट केल्लें ते एलायन्सान तेणी मागलेली सगळी सीटां म्हटलेली आणि आयज दुसरी सीट आउट केले. सो दुसरी सिटाचे पयलीं काल तुमच्या आमदारान सुद्दां आरजी वांगडा एलायन्स जाय म्हणून एक ठाम असो स्टेटमेंट केलो. जाल्यार तुमकां किंवा तुमच्या आमदाराक दुसरी लिस्ट आउट करचे पयलीं आरजीपीन कॉन्टॅक्ट केला? म्हाका तरी हाजेर इन्फॉर्मेशन ना आनी तेणी समज जर कोणा कडेन जर हाजे कडेन उलयल्यात तें म्हजे कडेन तरी इन्फॉर्मेशन ना बिकॉज ती सिटां काय डिस्कशनान नाशिल्ली. आमी तरी जी सिटां डिस्कशनान आसा ती काय आउट करूं ना न्ही. यू थिंक वी कॅनॉट डू. वी हॅव कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट्स वेर वी कॅन वीन बट वी हॅव नॉट डन इट. तयारी आसा. टिल टुडे आय एम सेईंग दॅट आय हॅव नॉट डन इट. तूं 4 दीस पयलींचो म्हजो स्टेटमेंट काडून पळय कालचोय पळय आयचोय पळय तुका एकूय शब्द म्हजो ह्या सायडीन त्या सायडीन दिसपाना. आय एम फर्म ऑन वॉट आय एम सेईंग. आय टोल्ड यू दॅट टील लास्ट मोमेंट वील ट्राय. आरजी विश्वासघात केलो कित्याक म्हणटा तर परस्पर ताका विचारपाचें न्ही हांवें कोणाचो विश्वासघात करूं ना. आनी फर्स्ट वी मिटींग आर जालें व्हेरी पळय क्लियर एंड वी आर व्हेरी फर्म. वी नो वॉट वी आर डुईंग. आमी अलायन्साचें फर्स्ट मिटींग जालें पळय तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की सांताक्रूज सीट आरजेपीक जाय म्हणून. तेन्ना तुमी काय म्हणूंक ना म्हणटा ओगी रावले. तूं आशिल्लो काय त्या मिटिंगेक? तेणी सांगलें हांव नाशिल्लो म्हणून. नाशिल्ले पण तेंच्यांनी म्हटलें आरजेपीन म्हटलें की आपणांनी मागलेले तेन्ना ओगी आसले तुमी म्हणून. कितें आहा हांवें तुका कितें सांगलें की अलायन्साचो जेन्ना उलोवप जाता तेन्ना एज अ मॅटर ऑफ प्रिंसिपल अरे म्हाका एक सांग आतां जर तर अशें धरया आमी आतां 27 हे बीजेपी हरोवपाक लागून असो प्रयत्न जाला न्ही. बीजेपीचें सरकार उडोवपाचो हो प्रयत्न. फाल्यां आतां कोण तरी येतलो आनी म्हाका सांगतलो की कुंकळेचे सीट दी आनी केपेंचे सीट दी आनी आल्दोनेचे सीट दी आनी हांवें दिवपाचें. म्हणजे सिटींग MLA सिटां जी आसा तें सोडपाची. हेजेर म्हाका दिसता तुमी विचार करपाक जाय. बेसीक दीस इज बेसीक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एन अलायन्स इज कमींग. जो कोण सद्या सिटींग आसा तेर आय थिंक जो कोण आसा ते ताचो ताचेर रायट येता न्ही. Amit Bob, So you're तुम्ही saying म्हणता you will की- try, you will keep on trying, but तुमकां दिसना alliance असताना असले words की we'll try till the end. That means you all are not sure whether alliance exists or not exists. No, see, आता द सीट्स अलायन्स म्हणल्यार कितें? अलायन्स म्हणल्यार तिनूय काँग्रेस पार्टी मनोज आनी विजय सरदेसाय डिसायडेड टू कम टुगेदर. We decided to come together. It came down to certain seat sharing. Seat sharing जेन्ना आयलें तेन्ना डिस्कशन जालें की बाबा आपल्या आपल्याची कोणे कोणे सिटां सांगली. नाव दॅट फायनलायझेशन ऑफ दॅट सीट शेअरिंग हें जायना न्ही अजुनी जावं ना. सो ज्या जाग्याचेर कोणे कोणे आपली पळय सो आमी ज्या जाग्याचेर कोणाची क्लेम नाशिल्ली ती आमी रिलीज केल्या.
ज्या हाचेर claim asa or dispute asa, that I told you that our in charge will come tomorrow. SEC will take a final call on it. That how we have to move ahead. Because 22 आम्ही केल्या, balance another 23 are ready. Now in this 23, there are certain seats where Vijay Sardesai also is there. So that we have to talk to him and accordingly we have to release our third So list. तुम्ही म्हणता आरजी आयल्याचा तो धर्म पाळना कसो ताजेर हांव काय उलयना. फाल्यां let us take the final call and how we have to proceed. And then I think I would. अमित बाब, आज विरेशान आज सकाळी स्टेटमेंट दिला की काँग्रेसी वटच्यान खंय तरी लेट जाता, डिसिजन घेवपाक काँग्रेसी वटच्यान लेट जाता. प्रपोजल दिल्यार आतां 8 दीस जाले. लेट कशें तर काउंटर प्रपोजल येवपाक जायना. तुम्ही प्रपोजल दिल्ले आसा आनी काउंटर प्रपोजल आरजी लेट करता. ते हांव नको. ते कशें लेट तुम्ही म्हणता 8 दीस जाले म्हणटा. 8 दीस जाले पूण अजून आरजी कडल्यान प्रपोजल येवना अशें. See, let's not sensitize this issue. Very clear की आम्ही जी सिटा ज्याचेर there was no discussion, there was no dispute that we have released. Now balance I told you about 23 seats, out of which certain seats Vijay Sardesai Goa forward is there. So that we will discuss with him and we will take a final call tomorrow. कुमारजूचं सीट कोणाक आहे? फाल्यां कळटलें म्हणून. Amit, as a Congress president, do you want RG should be the part of the alliance? कितें? As a Congress president, आता कोण येवचो कोण ना येवचो हो प्रत्येकाचो निर्णय. हांवें तो कितें सांगलें की लास्ट टू द लास्ट मायल मेरेन वी आर ट्रायंग ऑल अवर एफर्ट्स न्हू. एक स्टेटमेंट समज जर काडप तें उरना न्ही मागीर रिलेशन. so you want it, you want. म्हणून अरे तूं आतां पळय No, I'm asking. इतलो आमचेर अटॅक जावन सुद्दां वी आर ट्रायंग मरे. वाय वी आर ट्रायंग? बिकॉज पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट इट. The people of Goa, if I am sacrificing certain places where I am strong, why we are doing it? We are doing it for the people of Goa because people of Goa feel that Baba. Okay, people of Goa want it, but Congress party don't want. अरे आज मेरेन हांव तुका सांगलें ज्या जाग्याचेर डिस्कशन चालू आसा ती करना. That is itself says no that Congress party wants it. रिस्पॉन्स केन्ना प्रमाण पळयता तुमी? सांगलें तुका न्ही फाल्यां आमचे in charge येतकीर we'll take the final call on the balance. फाल्यां घेतलें तुका दिसता अशी कितें शक्ती आसा जी अलायन्स फोडपाक पळयता? I have no comments. हाजेर म्हाका घेवपाचें ना. Focus I think has to be that BJP कशें हरोवपाचें. Certain काल हांवें सांगिल्लें certain places BJP also is trying to change their candidates. This shows that आमी जे certain जाग्याचेर पळय strategically घातला they are also now confused. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.